सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो दिनवासनेचें बलिदान भेटयता नवमिया आनीक स्टॅलिन दिसा कितें भाशेन तांचें इंतेसांव पासत आमी मागुया. तशें मावकलायला आपलो सल्माचो दीस समृपता नेटी फेर्नांदीस मेरी आनीक मिलोशा आपोन्सो देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तशेंच जुवांव रिबेलो पिडेन तो कोश्टोता हॉस्पिटलांत आसा बरी भलायकी ताका पावसो देवाची पिकोवणी ताका मेळूंक आमी मागुया. कार्दोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आगुस्तो आपोन्सो आग्नेलो फाल्कांव सिल्वेस्टर फाल्कांव जोके फेर्नांदीस सातान फेर्नांदीस मानुएल फेर्नांदीस जॉन फेर्नांदीस मारिया फेर्नांदीस नातालिना मोंतेरो आनीक रोसी आल्बुकेर कितें भाशेन कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच जें झूज चालू आसा शांती येवंक समाधान जावंक आनी हे झुजाक लागून जे संत वेगवेगळे तरेचे प्रस्न प्रासल्यात ते सुटावे जावंक आमी मागुया. तशें धावेक आसलेलीं भुरगीं आपले परिक्षेक स्वभाव दितात तेव्हा तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आनी तशेंच तांच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो मागणे उपास दोनवोन आनी दोयाल कोरण्यो करून आमचे प्राचीत फुडें व्हरतना आयज प्राचीत कालाच्या चवथ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आनंद बोरींक जावं आमंत्रण कोत्ता. हाचें पुरतें कारण म्हणल्यार जेजून आमकां फावो केल्ली सोडवण. जेजून आपल्या सोडवणेच्या गुटा वरवीं आमकां देवाची दोळायत चाकून दिवन देवाच्या गोपान आमकां वेंगयली. ही कुशालकाय आमी आयज अणभवता आनी ह्या पासत ह्या आयताराक आमी लियेतार आयतार वो आनंदाचो आयतार म्हूण वळखता. देवाच्या मोगाची वेंग आमकां फावो करून आमचे जिवीत जेजून उजवाडान बोल्ले. आयचो विशय सोम्याच्या एकवटान उजवाडान जिवन बोरवासो फांकोया. हो विशय आमच्या काळजा मनान बाळगून सोम्यान आमकां फावो केलोलो आनंद आनी उजवाड आमी सोदांच जिवाल सांबाळूंक आनी दोयाल कोरण्यो उद्देशी तो दुसऱ्यांक शिपडावंक ह्या मिसाच्या बिटेन मागुया. मोगाच्या भयण भावांनो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयचो प्राचीत काळाचो चवथो आयतार आनी आयज हो आयतार आसा तो आनंदाचो आयतार लेतारे संडे हो आमी समरपता. आनीक कित्याक पासत कित्याक जेजून कोश्टां मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सोडवण हाडली आनी हे पास्काचे परबेक आमी लागीं आसा तर आमी खुशाल जावया आनंद भरीत आमचें काळीज आनी मन जावंक हे परबेक कितें भाशेन आमच्या मनाची आनी काळजाची तयारी करूंक आमी तयार जावंक ही बापाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागतना जेजू आमकां आपलो उजवाड दिता. आमी सोम्याची उजवाडाची भुरगीं जावन आसात. हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक पावूं तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सगळ्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावं पातकी ओस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सोकली बराबर मुडया. सोर पोदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारेक सगल्यांक दोदोतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Para sobe o gisrão, tumche casquinho, tensão, te vamos cadurar. सर्वेस्परा देवा तुझ्या सोपता वरवीं मनशा कुळाचें संधान तूं अजाप आनी शेवटाक पावयताय. येवची आसा ती दोबाजीक परब खरे भक्तीन जिव्या भावार्थान आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोरबूंक तुझे क्रिस्ती पोजयेक बोल दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे त्या राजबोध चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सॅम्युएलाक म्हणलें, तुज्या आयदनान तेल बोर आनी वाटेक लाग. बेतलेहेमाच्या जेस्से सोडशी हांव तुका धाडटा, कित्याक ताच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा विंचून काडला. थंय पावतोच सॅम्युएलान एलियाबाक म्हणलें. तेन्ना ताणें आपल्या मनान चिंतलें, होच जावंक जाय तो. सर्वेस्परान विंचून काडलोलो, ताच्या मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान सॅम्युएलाक म्हणलें, तो सुंदर वो व्हडलो म्हूण पळोवं नाका, कित्याक हांवें ताका सोदला. मनशाचे नदरेन देव पळयना, मनीस बायलो आकार पळयतात. पूण सर्वेस्पर काळजाचो ठाव घेता. जेसेन सॅम्युएलाक आपले सातूय पूत दाखयले. पूण सॅम्युएलान जेसेक म्हणलें, हाका सर्वेस्परान विंचून काडूंक नात. तेन्ना ताणें जेसेक लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका, सगल्या व्हड ल्हान. तो शेळ्यांक राखूंक गेला. सॅम्युएलान तेन्ना जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येसोर आमी जेवंक बसचे न्हय. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मोजूळ कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो, हांवें विंचून काडलोलो. तेन्ना सॅम्युएलान आपले तेलाचे आयदन घेतलें आनी ताच्या भावनाच्या दोळ्यां मुखार देविडाक मागलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब गावन जातलो. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. हे स्रोत आमी बरी गावया. पांचवी चार तुजी चोरवणा, थंय म्हाका विसोय तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, कालोखान खोंड्यान हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजें ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो, सांगाती दांड्या कोंक्या सोयत खोटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर
पोरचाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालतात. पोळेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाणान तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले. ओचीत गोर म्हज्या देवाचे. हेच तिकान म्हज्या काळजाचे. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, एका काळार तुमी काळुकांत आसल्यात, पूण आतां सोम्याच्या एकवटांत तुमी उजवाडांत आसात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. खरेंच उजवाडाचें फळ सगल्या बरेपणांत, प्रमाणीकपणांत आनी स्वतांत दिसती पडटा. सोम्याक कितें मानता तें वळखून घेयात आनी काळोखाची ओळखी कर्तुबां करतल्या कडेन संबंद दवरूं नाकात. परतें तांचें पातक तांकां दाखोवन दियात. हे गुपीत कामान कोत्तात तांची खबर पर्यान करूंक लज दिसता. पूण कितेंय उजवाडाक हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळोन येता. आनी कसली वस्त उजवाडाक हाडटूच ती आपुणूच उजवाड जाता. देखून अशें म्हणलेलें आसा, न्हिदलाय तो जागो जा, मेलेल्यांतलो उठून ये आनी क्रिस्ता जेजूक तुजेर परजोडून दी. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वळखा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवय आसूं. जुवां पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले वाटेन वेताना जेसून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनीर लुती उडयली. लुतयेन माती कालोयली आनी कालोयलोली माती कुड्ड्याच्या दोळ्याक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनीक सिलोमाचे तोळेंत धू. सिलोमा मुणगे धाडलोलो. कुड्ड्यान वचून धुले आनीक ताका नदर आयली. मागीर तो पोत्तून आयलो. ताची शेजार समार्यां आनी जाणें ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय. कोण कोण म्हणटालीं होच तो. दुसरी म्हणटाली जावं नजो, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. आदीं कुड्डो आसलेल्याक ताणें फारिसेवाशी हाडलो. जेजून माती कालोवंक ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिसेवांनी नव्यान विचारलें आनी तांणी तांकां म्हणलें, ताणें कालोयलोली माती म्हज्या दोळ्याक काडली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिसेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें,
हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत. तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. देखीक आनिकूय एक पावट कुड्ड्या मनशाक ताणें म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. ताणें ताका पोत्तीपाळ केलो, तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय? आनी ताणें ताका भायर घालो. ताणें ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास दिवंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयताय तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. सोमयांचें शुभ वर्तमान. वाकाणली तुका क्रिस्ता. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. मोगाचे भयणी भावनो, आमकां काळोख कोणाकूच आवडना. कित्याक काळोखांत कितले कोश्ट पडटात ते आमी जाणा. आनी जेन्ना काळोखांत आमी भितर सरता तेन्ना आमी रोखडीच लायट पेटयता, उजवाड करता. लायट जर गेली जाल्यार आमी रोखडीच दिवो पेटयता, नाजाल्यार वात पेटयता, उजवाड करता. पूण म्हज भयण मानू, थोडीं भावा भयणां आसात ज्या भावा भयणाक काळोखाची संवय जाल्ली आसा. ती काळोखांत कशे तरेन आपलें जिवीत जिवंक जाय, खंयसर वस्तू कितें आसात ती सगळें जाणा. आनी अशेंच कितें म्हज भयण मानू, आमच्या पातकाचो काळोख आमच्या जिवितांत आसा आनी त्या पातकाच्या काळोखांत रावूंक आमकांय थोड्यांक ही संवय जाल्ली आसा. आनी त्या पातकाच्या काळोखांत आमी जियेता. जाल्यार जेजू आयच्या वाचपांत आमकां म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, हो उजवाड हांवें तुमकां दिला. जाल्यार कशे तरेन हें आमचें उजवाडीत जिवीत जेजून आमकां दिल्लें तें आमी जिवचें. कशे तरेन आमच्या जिवितांत जो पातकाचो काळोख आसा तो काळोख आमी पयस करचो आनीक जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवचो. तें आमकां नियाळूंक हाची तिनूय वाचपां आदार दितात. हाचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पर देव दाविदाक आपले इस्रायल परजेचो फुडारी जावंक तो मागता. आनी जेन्ना सामुएल ताका मागूंक वेता तेन्ना सर्वेस्पर देव ताका सांगता, भायलें रूप पळय नाका. देव भायलें रूप पळयना, पूण भितरलें काळीज आनी भितरलें मन पळयता. देव मनशा भाशेन पळयना. म्हजो भयण मानू, देव दाविदाक जो धाकटो पूत आसलो, निमाणो पूत आसलो, ताका तो वेंचून काडटा. आनी सामुएल ताका कितें करता, तेलान ताका मागता, एनॉयट करता. आमच्या बावतिस्मा दिसाक म्हज भयण मानू, देवान आमकां वेंचून काडल्यात आनी देवान आमकां तेलान मागल्यात. देवान आमकां तेलान मागल्यात आनी हे भाशेन देवान आमकां आपलें केल्यात. आमी आपुरबायेचीं भुरगीं जाल्यात. 2 भाशेचें तेल आमी क्रिस्माच्या दिसाक वापरता. 3 भाशेचीं आसात न्हू. कितलीं आसात तेलां? 3 भाशेचीं. क्रिस्माच्या दिसा कितलीं वापरता? 2 वापरता. खंयचीं तीं? ऑयल ऑफ कॅटेक्युमन्स आनी ऑयल ऑफ क्रिस्म. 9 सिसांचें तेल आनीक क्रिस्माचें तेल. आनी मागीर खंयचें आसा? पिडेस्ताचें माकणेचें तेल, एनॉयटिंग ऑफ सिक. सो 2 म्हज भयण मानूय तेलां वापरल्यात आनी त्या दिसाक आमकां देवान मागल्यात आनीक देवाचीं आमी जाल्यात. देवाच्या आपुरबायेचीं भुरगीं आमी जाल्यात. जाल्यार आमकांच एक प्रश्न करुया, ही देवाची आपुरबायेचीं भुरगीं आमी कशीं जियेता काय? दावीद देवाक विस्वासी रावता
आनी देवान जो आपलो ताच्या हातांत वावर घातलेलो परचेचो राजा जावंक आनी परचेची सेवा करूंक तें तो कोत्ता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत पावलो एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेरें वाचप. तसो भाग्योंत पावलो एफेसकारांक उगडास कोत्ता की एका काळार तुमी काळोखांत आसलीं आनी आतां तुमकां सोम्या वरवीं जेजू वरवीं उजवाड मेळ्ळा. तो हें उजवाडी जिवीत तुमी जियात. कसल्या काळोखांत तीं आसलीं? ओत्मीक काळोखांत तीं आसलीं. तांकां जेजूची खबर नासली. जेजू कोण तीं नकळो आसलीं. पूण जेन्ना तांकां जेजू विशीं शिकवण मेवली, जेजू कोण ती जाणा जाली आनी जेजूक ताणें आपणायलो तेन्ना हो आत्मीक काळोख तांच्या जिवितांतलो पयस जालो. तांच्या जिविताक अर्थ मेवलो. जेजूचो ताणें पाटलाव केलो आनी हो जेजूचो उजवाड घेवन ती उजवाडी जिवीत जिवंक लागली. पूण अशें आसतना पासून ती जियेताल्यो तेन्ना पातकाच्यो जायत्यो सोयेक तांच्या जिवितांत आसले. पातकाच्यो जायत्यो ताळण्यो तांच्या जिवितांत येताल्यो. सो देखूनच हे पातकाच्यो सगल्यो सोयेक आसात, पातकाच्यो ज्यो ताळण्यो येतात त्यो पयस करून जेजून जो उजवाड तांकां दिल्लो आसा तें बऱ्यो कोरण्यो करून उजवाडी जिवीत तो जिवंक आपयता. मोगाची भयण भावनो, बावतिस्मा दिसाक आमकांय हो जेजूचो उजवाड फावो जाला. वाद पेटयता तेन्ना कितें म्हणलां याज्ञिकार? घेयात हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी बावतिस्मा दिसाक आमचें जिवीत उजवाडीत जाल्लें आसा. आमच्या जिविताची वाद जेजून पेटयलेली आसा. जाल्यार म्हजो भयण भावनो, आमकांच विचारुया, हें उजवाडी जिवीत आमी जियेता काय? बऱ्यो कोरण्यो आदारून आमच्या जिविताची वाट आमी पेटोवन दवरलेली आसा काय? आमच्या जिविताची वाट आसा ती पालोलेली आसा काय? वा आमचे जे जिवितांत जो उजवाड आसलो तो नपय जाला, आमचें जिवीत काळोखी जाल्लें आसा काय? म्हजो भयण भावनो, जर तर आमच्या जिवितांतलो हो उजवाड पालोला जाल्यार वा आमचें जिवीत आमी काळोखांत जियेता जाल्यार आयज जेजू आमकां आपलो उजवाड फावो कोत्ता. आनी कशे तरेन जेजूचो हो उजवाड घेवन आमच्या जिवितांत आसलेलो काळोख आमी पयस करूंक जाता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेवता. पयली वोस म्हजो भयण भावनो, जल्मांतावन तो कुड्डो आसलो. कुड्डो म्हणटोच ताका दिसनासलें सगळोच काळोख. गरीब तो भीक मागून आपलें पोट भरतालो. जेजू ताका पळयता आनी जेजू ताका पळयलो म्हणटोच जेजू कितें कोत्ता? जमनीर लुती उडयता आनी लुतयेन माती कालोयता आनी कालोयलेली माती कुड्ड्याच्या दोळ्याक तो लायता. जेजू ह्या कुड्ड्याक हात लायता आनी हो कुड्डो मनीस म्हजो भयण भावनो ही माती आपणाकूच लावंक तो दिता की अलावज. सो आमच्या जिवितांत म्हजो भयण भावनो जो पातकाचो काळोख आसा, कसलोय काळोख आसा तो आमी पयस कोत्तेले जाल्यार आनी आमचें जिवीत हें उजवाडीत आमी जियेतले जाल्यार, जेजूचो उजवाड आमी घेतले जाल्यार आमकां जण एकल्याक जेजूक आमी हात लावंक दिवंक गरजेचें. हात लावंक दिवंक गरजेचें. आनी हें कोत्तेले जाल्यार जेजू सोशी घेवंक वेळ सारूंक आनी आमचें आख्खें जिवीत जें आमच्या जिवितांत ज्यो अस्कोते आसा सगळें वी नीड टू सरेंडर. आमी सरेंडर करूंक जाय, जेजूच्या हातांत घालूंक जाय. दुसरी वोस म्हजो भयण भावनो, ही माती ताका लायली म्हणटोच जेजू कितें म्हणटा? वच आनीक सिलोमाचे तोळीन धुव. तो बेता, आयकोता तो जें कितें जेजू करूंक लायता तें. वेता, धुता आनीक तो नितळ जाता. आयज आमचें जिवीत आमी उजवाडीत जियेतले जाल्यार आनी आमचें जिवीत आमच्या जिवितांत जो आसा तो काळोख आमी पयस कोत्तेले जाल्यार देवाक आमी आयकूंक घेवंक गरजेचें. ताणें आयकलें, तो गेलो, ऑन केली, लायट येयली. अशेंच आमचें जिवीत आयकूंक घेवंक गरजेचें. आनीक तो तरी वचोना, आयकोना, लायट गेल्या तो पळयना
लायटी नासलीच. सो आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू देवाक आयकून घेवंक गरजेचें. देवाची जी शिकवण आसा ती आमच्या जिवितांत पाळूंक गरजेचें. आयज जो पातकाचो काळोख सगळे आसा, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन गॉड. येतात आमी उलयतात, देवाक सांगतात, वेतात. पूण जेन्ना देव आमकां कितें करूंक सांगता आनी कसलें आमचें जिवीत जावंक जाय, थंयसर आमी चुकता. तिसरी वस्त म्हज भयण मानू तो बरो जालो म्हणटोच कितें जाता, तो जेजू सोशी येता आनीक जेजूचेर तो भावार्थ दवरता. दिमी घालून जेजूक तो नमस्कार करता. आनी हे भाशेन म्हज भयण मानू जो जेजून ताका नवें जिवीत फाव केलां, उजवाड दिला, तो दुसऱ्यांक तो पुरगट्टा. आयज म्हज भयण मानू जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजून कितें केलें? जेजून त्या मनशाक पेकोवणी दिली. जेजून त्या मनशाक उजवाड दिलो. जेजून त्या मनशाक नवें जिवीत फाव केलें. आनी आतां ताच्यांनी पळोवंक जाता आनी आपलें जिवीत न्हयच भीक मागून पूण बरे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जिवंक जाता. आयज म्हज भयण मानू हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार जेजू भाशेन आमचें जिवीत जावंक गरजेचें. सोनवार तो आसलो आनी सोनवाराच्या दिसाक म्हज भयण मानू तांचे कायदे आसले, कांयच करूंक जायनासलें. पूण जेजू आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सोनवारा दिसाक जायत्यो बऱ्यो वस्तू करता. जायत्यो बऱ्यो वस्तू करता, मिलाग्र्यो घडोवन हाडटा, जिवीत दिता, खुशालकाय तो हाडटा. आनी आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू अशें जावंक गरजेचें. कोरेस्माचो काळ आयलो म्हणटोच आमचो भर चड कित्याचेर वेता? उपासाचेर वेता. उपास. आयतार आयलो शुक्रार येता म्हणल्यार कितें करतलीं उपास? कसोच करतलीं उपास? सगलो उपास. मागणें कुशीन उरता आनीक बऱ्यो कोन्यो करपाच्यो त्योवूय उरतात कुशीन. एक तर तरी उपास करूंक ना जाल्यार रोखडें म्हणटा, आवय उपास केलो ना तुवें हाजी? आवय तूं आयलें हें केलें? म्हजे भयण मानू कोरेजमाचो काळ येता तेन्ना आनी शुक्रार येता तेन्ना आमी आमकांच विचारूंक जाय, कसल्यो बऱ्यो कोरण्यो म्हज्यान करूंक जातात? कसल्यो बऱ्यो कोरण्यो दुसऱ्या सवें आमी आदारूंक जातात? हाचेर आमी चड लक्ष घालूंक गरजेचें. जेजू पळयात, जेजू कितें करता? 40 दीस ताणें उपास केलो, पूण उरलेल्या दिसाक ताणें मागीर कितें केलें? बरें करीत केलो तो. बरें करीत केलो. आयज आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू जें कितें गरजेचें मागण्यांत वेळ सारूंक जाय, ज्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक जाय दर दिसाक, थंयसर आमचें मन आसना. पूण कितें करूंक ना ताचेर आमचें एक एक पावटी मन वेता. आयज जाय तें बरें म्हज भयण मानू आमच्यान करूंक जाता आनी बऱ्यो कोरण्यो आदारून हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक जाता, पेकोवणी हाडूंक जाता आनीक बरेंपण हाडूंक जाता. तर म्हज भयण मानू जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड जावन आसा. जेजू सोशी येवया, जेजूक आमी हात लावंक दिवया आनी जेजू सांगता तें करून आमचें हें उजवाडीत जिवीत आमी जिवंक वावरुया आनी जिवितांतलो काळोख पयस करुया. आनी जेजू भाशेन दर दिसाक बऱ्यो कोरण्यो आमच्या जिवितांत आदारून हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. आनी बऱ्यो कोरण्यो म्हणटा तेन्ना सदांच म्हणटा, पयले आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे आनी जी शेजारी सामारी आसात तांचे सोबे ह्यो बऱ्यो कोरण्यो. आनी बऱ्यो कोरण्यो म्हणटा तेन्ना जायत्यो आसात. दयाळ्यो कोरण्यो आसात, बरें उतर आसा, पावप आदार दिवप, जायते भाशेन म्हज भयण मानू दर दिसाक हें बरें आमच्यान करूंक जाता आनीक आमच्या जिवितांतलो जो पातकाचो जावं, जो वायटाचो जावं, वायट संवयाचो काळोख आसा तो आमी पयस करूंक जाता. तो रिस करपाक हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोद विदार बापा, स्वर्गार पिडीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सामावलो. आंकवार मरी थंय जल्मलो. पोसला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गांत चडलो,
सोर पोदबेदार देवा बाप्पाच्या उजव्याक बसला. तूं त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे पुनरुज्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बाप्पा मुखार दवरुया. तुम्ही संवसाराचो उजवाड ही जेजूची आज्ञा आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या काळजांत पोंचोवन आपल्या देखीवंत जिविता आनी मुन्यारपणा वरवीं जेजूचो उजवाड जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसां. हे देवाच्या उतराची समजणी आमचे सरकारी फुडाऱ्यांक आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती समाजाच्या फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी पोरजेस हवें एकचाराचें मन ताणें घडोवन हाडूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. हें उतर नियाळटना देवान आमकां दिल्लो उजवाड आमी धांपून दवरिना जावंक पूण आमच्या समुदायाक पवित्र सोबेंक आनी समाजांत सेवा दिवंक हो उजवाड शिंपडावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोबें कसलोच काळोख ना. हे देवा उतराची स्फूर्ती आनी बळ भोव करून ह्या प्राचीन काळांत घेवंक आमच्या जिवितांत आसलेलो पातकाचो आनी गोर समाजाचो काळोख आमी पयसावंक कोरी उजवाडाची मनशां जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बापायन थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या. तुजे कशे परमण ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटोवंक आमी गायन गावया. आमची सगळी गोबीत चिंतना C3 पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गोबीत चिंतना आमची सगळी गर्दी तुका आमचे आवडे आमची गरजा हे तुका भेटोय दवरुया. तुझी भेटे बरी सगळे जावूंक आमी गुण्याचे गुडघे तशे जावूं सोऱ्याचे नेमे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुदबिदार देवा बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर म्हणून घेवन सर्वेस्परा सासनाची पेकोवणी हाडटात ती दाना आमी तुका संतोषपरी काळसान भेटयता आनी बावर्तान तांची भक्ती करूंक आनी मनशाच्या तारुणा खातीर ती दाखोळ करूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी काल ते पुणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. ओय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवितार सासनाच देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो काळोखांत चलतल्या मनशाक कुळाक भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्या तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो आनी पुर्विल्ल्या पातकांच्या गुलामपणांत जल्मलोल्या नव्या जल्माच्या नाणान वरवीं तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केलीं देखून स्वर्ग आनी संवसार नवें गीत गावून तुका नमस्कार करतात आनी आमी देवदूताच्या दोलबार सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवें आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गुट सोम्या आमी ओडो काका आमी एकाची पियेता इथे आमी तू बरो तेसो तुझे मरो देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात चुंडां सर्वांची कास भेटयता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका तीन वाजता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपोवन कर. जोकी आफोन्सो तुज्या सेवकाचो उगडास कर कालच्या दिसाक ह्या संवसारांतलो तुजे सोशी तुवें ताका आपोवन व्हेले तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेलीस जाले तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेलीस जावं तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवश्या उतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर अशा काकृतीन ओतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत कुवार मारी देवाची मायस सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत दोर्मदूता भाग्यवंत जुझेवास सामिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तेवा सोर पोदबेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. म्हाज्या बहीण मानू जेजून त्या कुड्ड्याक उजवाड दिलो नवें जिवीत पाव केलें. आमकांय जेजू आपलो उजवाड दिता नवें जिवीत पाव कोत्ता. तर म्हाज्या बहीण मानू जेजू सोशी येवया जेजूचो हो उजवाड घेवया आनीक जेजू भाशेन बऱ्यो कोरण्यो आदारून दुसऱ्यांकूय हो जेजूचो उजवाड दिवंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत पेखोवणी हाडूंक शांती हाडूंक खुशालकाय हाडूंक आमी वावरूंक त्याच जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोनेकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार ह्या कुरें जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी तुजे खोशये परमणे तुका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. तूं जेता राजपोत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुमेओंच्या वेळार आमी गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात D28 पान 60 आनी 2 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसा म्हज्या कुडी लोकांक खुशी धालो साया. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसा म्हज्या कुडी लोकांक खुशी धालो साया. जेजू जिवीत जेजू जिवीत जिवीत आमचे जीवित आमचे
म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया म्हजे कुडी वांगडा तुमचे पिणांक दिया म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया जेजू जिवीत सावली जिवीत आमचे 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, ह्या संवसारांत जल्मतल्या सर मनशांचेर तूं उजवाड फांकयताय. तुज्या कृपेच्या पावसाळ्यान आमची काळजां उजवाडाय. हे परी तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमी सदांच नियाळूंक आनी कोऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. थोडोसो वेळ बसुया. आयची मिसाची मांडवळ केल्या तांकां आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 90,492 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 13,420 रुपीज. फ्रायडे कलेक्शन जालां 10,655 रुपीज. गेल्या त्या आयताराक सेकंड कलेक्शन केल्लें पयशे जाल्यात 64,775 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळजांत तावन देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आमी मागता. तशें आयज आमची SSVP हे संस्थेची वांगडी भायर उबी आसतली तांकां तुमी उदार मनान आदार दिवचो म्हूण मागता. मार्चाचे 17 सांत आंतोनीच्या कपेलांत मीस सांजे सोब आसता. मार्चाचे 19 ब्रेस्तारा दीस बाग्योंत झुजेची आंकवार मारीचो पोती दोबाचीक परब. आमच्या बापायांचो दीस
आमी पाळटा आवयांचो पाळटात न्हू बरो कोत्ता सारको व्हडा दोबाच्यान सांजेर मागीर कितें आसता प्रोग्राम बी आसता पूण बापायंचो दीस हेजे बापूय आमचे जायते ओगेपणी जायते कोस काडटात एके फावटी सांगनात पूण गरजेचें म्हणल्यार तांचोय दीस संभ्रमूंक तांचे पासत मागूंक आनी तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूंक तर 19वेर दोनूय मिसाचेर आमची लिटर्जी आसतली आनी सगल्या बापाय पासत आमी मागतले आनी किरीत दोनूय मिसाचेर पयलें 6:30 वाजता आनी मागीर 7:30 वाजता दोनूय मिसार किरीत आशिर्वाद बापायांचेर आसतलो तो सगल्या बापायांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो भुरग्यांनी आपल्या बापायक सांगचें आनीक आपल्या बापाय पासत मागूंक देवाक आर्गां दिवंक भुरग्यांनी मिसाच्या बलिदानांत ओडटा जाल्यार येवचें आतां एग्जाम्यो काबार हॉलिडे सुरू जाल्ल्यो आसात ओत भुरग्यांच्यो तशेंच घरकांनी आपल्या घरकारा पासत एक दीस हो सॅक्रिफायस आमी करुया ओके मागूंक तुमी येवचें आनीक हो किरीत आशिर्वाद आमच्या बापायांचेर थोडे बापूय हांगासर आमचे सांगाताक आसाय थोडे बापूय भायल्या देशांत वावर कोत्तात देवान तांकांय राखून सांबाळूं म्हूण आमी मागुया मार्चाचे 19वेर सांजे फिरगोजेंत कुमसार आसतली सांजे 5 ते 8 वाजता आतां ह्या दिसांनी आख्या सोमानांत आमचे डिनरींत ज्यो फिरगोज्यो आसात थंयसर कुमसार आसात हांव आनी पाद्विगार सांजेच्या वेळार आमी कुमसाराक वेतले तशें म्हजे भयण मानू मागीर ती आमकां आदार दिवंक हांगासर येतले तर वेळ तुमी सांबाळचो 7:30 मागीर बंद करतले आमी कित्याक मागीर जे आदनीक येतात 5 आसतले ते हांगासर तांकां मागीर जेवण बी सगळें आसतलें आनी मागीर पयस येता तांकां वचूंक जाय तर तुमी वेळार येवची बरी तयारी करची आनी हे भाशेन आमची पास्कांचे परबेक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबेक आमची योत्मीक तयारी बरी जावंक आमी वावरुया शुक्रार दीस मार्चाचे 20वेर सांजेर कुर्साची वाट इगोलचे भायर आनी उपरांत मीस मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 1, 2 आनी प्रेयर ग्रूप 6:30 वाजता एडोरेशन प्रिचींग लेईंग ऑफ हँड्स एंड प्रेयर फॉर हिलींग डिलिव्हरन्स आनी ब्लेसिंग टीम आसतली टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलो हेजेच्या उतरांचेर आमी नियाळ करतले जायतीं भावा भयणां कुर्साचे वाटेंत वांटो घेतात मिसाच्या बलिदानांत आनी मागीर जे एडोरेशन आसा तातूंतूय वांटो घेतात आपणाक पिकोवणी घेतात गरजेचें मोज भयण मानू येवचें आनी जेजू सांगताक ओ वेळ सारून आमचेंच जे भितर कितें आसा सगळें दूख कोस जेजूच्या हातांत घालून ही जेजूची पिकोवणी आमी घेवंक वावरुया मार्चाचे 21वेर सांजे 5:30 वाजता वे ऑफ द क्रॉस इंग्लीश उपरांत 6 वाजता मीस फुडल्या आयताराक मार्चाचे 22वेर आमचो 5वो सांतोस पासूस आसा व्हडलो पास्तो कांदार कुरीस दोबाजीक मीस सांजे 5 वाजता मिसा उपरांत पुरसांव आसतली तुमी भक्तीपणी ह्या पुरसांवांत वांटो घेवचो म्हूण मागता तशेंच आमचो प्रेयर ग्रूप आसा आनी अपोस्तलो दे ओरासा हो ग्रूप आसा ती आमकां मागणें करूंक आदार दितले कॉन्फ्रारिया मांडावळ करूंक आदार दितली पुरसांवांची जी वाट आसा चलून तुमचो वेता ती तुमी नितळ सांबाळची म्हूण आमी मागता फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता अमाराल वाडो 8 वाजता सकाळीं व्हडलें बाट 3 9:15 वाजता कॅटेगीस आनी सांजे 5 वाजता कॉन्फ्रारिया आनीक PPC म्हजो भयण मानू आमचो भाव जोकी आफोन्सो फ्रेझर आफोन्सो हाचो बापूय सोंपला कालच्या दिसाक आयज ताचो इंतेर सांजे 3:30 वाजता जातलो ताचे पासत आनी ताच्या गोंयच्या पासत आमी मागुया तशेंच आयज आमचें कम्युनिटी सेंटर आसा हॉल आसा थंयसर आमचें डायसिजन यूथ डे आसा सगळे फिरगोजेची तरणाटी थंयसर येतली आनी आमची तरणाटी तातूंत वांटो घेतात सुमार 30 तरणाटी थंयसर वेतात आमची तरणाटी तांचे पासत आमी मागुया तांकां थंयसर मिसाचें बलिदान आसा हांवूय वेतलो बिशप येतलो 11:15 आनी मागीर सांजेर कुमसार आसात तांकां हांवूय थंयसर कुमसाराक आसतलो तर फादर हांगासर आसतलो मरण आसा आनी मागीर सांजेर आमचो पास आसा तुमी वांटो घेवचो आनी कसली गरज आसा जाल्यार तुमी फोन करचो पाद्विकाराक नाजाल्यार म्हाका उबी रावया
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्वेस्परा तुजे कालते पोरचेचेर तुजी दयाळ दिसकार. असोक्तांक सांबाळ आनी मरणाचे सावळेन चलतल्यांक तुज्या सासणीक उजवाडान जिवीत दी. आनी सगल्या वायटांतली निवारून सोपून बरेपणान पावूंक तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरपूत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शुभोत्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेली सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणाक लुटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोलपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावुया. F15 मोजो पाटलाव करूंक पान 9 आनी 2. F15 पेज 92.